भाव भयणीनो परतून सांगता कोणाकूय समज कुमसार जावपाक जाय म्हज्या उजव्या वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा जायते पाद्री आसात तुमकां जाय जाल्यार कुमसाराचो साक्रामेंत तुमी थंय वचून घेवंक जाता.
सगळीं उबी रावया. Tuka bosun boduk eta Deva tu amso shevo Jivi tuka betong dita Deva tu amso oro Tuka bosun boduk eta Deva tu amso shevo Jivituka betong bida Bapa Buddha katnya Undon moy masasna 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू सेवा धर्मीक वर्साच्या शेवटाक आमी आसा आनी आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. मेलेल्यांचो न्हय बगोर जिव्यांचो देव तो हो आयचो विशय. आमच्या देवाक आमी सगळीं जिवी. आमचो देव जिव्यांचो देव कित्याक ताणें मरणाचेर जैत व्हेलें. जेजूच्या मरणान सगळें थांबना बगोर ताणें पुनर्जीवन जावन मरणाचेर जैत व्हेलें, जिवीत जोडून घेतलें. देवाचें आसने मानून घेवप म्हणल्यार तो सोर व्हरतो, सोर पदवेदार आनी ताचे सोवे अमोर जिवीत आसा हें सोत मानून घेवप. भागिवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांच्या दाखोवणेच्या तिसरे दिसा आमी आसा आनी आयज ताच्या फामा म्हणजे फाल्यां त्यावन ताची परबेची लागशिल्ली तयारी सुरू जातली. तर आमचो भावार्थ खोलावन आमी आमकांच विचार करुया. आमचो देव आमकां जिवो देव, आमी ताका मेलेल्यांचो देव म्हूण नांव दिलां जायत. पवित्र आत्म्याचे कृपेन दर एका मनशाच्या जिवितान जागृताय हाडूंक आनी ह्या वरवीं आमची यात्रा आमच्या भावार्थान पुरी करूंक आमकां स्फूर्ती मेळून आमी आमच्या जिविताच्या अणभवान गिरेस्त जावन म्हूण मागून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान खोतकातायेन मागुया. मोगाच्या भणी बाबानो, सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां आमचो देव जिवो देव, मेलेल्यांचो न्हय. जें हांव कितें करतां तें सगलें देवाक खबर आसा. देवाक दोळे आसा, तुजे भाशेन कान आसा, देवाक जीब आसा. हें जाणो जावन देव भिरांतेन आमी जिवंक, देवाक मानता ते भाशेन जिवंक आमकां सांत फ्रांसीस शावेराचेच मजतीन ह्या मिसा भेटेन कृपा आनी बळ मागुया. ह्या मिसा भेटेन फावो ती बरी माटो घेवंक आमच्या पातकांचो उगडास करून दूख धरुया आनी देवा लागीं बोक्षणे मागून म्हणुया. हांव पातके सोनपत वयला आनी देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भागिवंत सदां सांगवान मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपोतबेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळो. आमेन. प्रार्थया. मोगाच्या भणी बाबानो, देव आमचे मागणे आयकता, बाबाडतान मागता ताका फावो जाता. आमच्यो गरजो ह्या बेदी मुखार ह्या वेळार बापाक उबारुया. तुका जाय तें ह्या वेळार माग. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रोचणार आनी दोनी तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पुण्य आनी सासवट सूख. देखून तुजे भक्तीन आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तकरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. संवसारांतल्या मनशांक त्या दोगा प्रवाद्यांनी खूब कोनिश्टाय हाडलोली. प्रकाशनीच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हाका जुवांवाक देवदूतान सांगलें, ते दोग साक्षी म्हणल्यार आजिताची 2 झाडां आनी संवसाराच्या दोनया हुजीर आसत्यो 2 दिवल्यो. कोणीय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तांच्या तोंडांतलो उजो भायर सरतलो आनी तांच्या दुस्मानाचो भस्म करतलो. म्हणटच कोणीय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तो हे भाशेन मरतलोच. संदेश दितात तितलोय काल पावस पडना जावंक मळब बंद करची तांकां पदवी आसा. तशीच उदक बदलून रगत करूंक आनी तांकां जाय तसले पिडेन संवसाराक स्वतावंक तांकां पदवी आसा. आपली गोवायकी तांणी दिवन जातोच पातळांतली वयर सरता ती मोनजात तांचे विरुद्ध झूज करतली. ती तांकां हार घालतली आनी जिवेशी मारतली आनी तांच्या दोनयांक खुर्सार खिलायलोलो त्या व्हड शाराच्या मुखेल रस्त्यार ताची मोडी उडयलोली आसतली. त्या शाराची कुणेची नांवां सोदोम आनी इजिप्त. सगळ्या पोरसांची, कुलांची, भासांची आनी राष्ट्रांची मनशां 3.5 दीस ताची मोडी पळयतलीं आनी ती समाधीन घालूंक रोजा आसची ना. संवसारांतलो लोक ताच्या मरणा विशीं संतोसतलो. ती समोरोम करतली आनी एकामेकाक दान देणें दितलीं, कारण त्या दोगा प्रवादांनी आख्या मनशाकुलाक खूब कोनिश्टाय हाडलोली. पूण 3.5 दिसां उपरांत देवान जिविताचो स्वास तांचे भितर घालो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. हें पळयलें ते सगळीं भारी कापलीं. तेन्ना तांणी स्वर्गांतावन एक ताळो नेटान आपणाक अशें सांगतालो तो आयकलो, हांगा वयर येयात. आनी ताच्या दुस्मानाचे दिश्टी मुखार एका कुपान ते स्वर्गांत चडले. देवाचे उतोरे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पूर म्हजें खडप,
हांव ताका वाकाणटा. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोर मोचें खडप हांव ताका वाकाणटा. सर्वेस्पोर मोचें खडप हांव ताका वाकाणटा. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता, म्हजीं बोटां लढायेक आयतीं करता. सबाब, सर्वेस्पोर मोचें खडप हांव ताका वाकाणटा. तो म्हजो मोग, म्हजें कोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारोक. धाल म्हजो, शेरोन म्हजे, राष्ट्राक तो म्हजे आधीन करता. सबाब, सर्वेस्पोर मोचें खडप हांव ताका वाकाणटा. तुज्या मानाक देवा नवें गीत रचून गायता. 10 तळ्यांचे किन्नोरीचेर तुजी किर्ती गाजयता. तूंच राजाक जोय दिताय, तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक निवाल्लाय. सबाब, सर्वेस्पोर मोचें खडप हांव ताका वाकाणटा. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान मोनाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजायलें. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. तुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां थोडे साधुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जीवनपण ना म्हणटात तसले मनीस. तांणी ताका हो प्रश्न घालो, गुरुजी, मोइजेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां, कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरग्यां बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसोत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मेलो. मागीर तिसरो ताचे लागीं लग्न जालो. तेच परी 7 जाण संसद दोरी नासतना मेले. सगळ्यावन निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाणांची पोत्तींती जालोली म्हणटोच मेल्ली पुनर्जीवन जातली तेन्ना ताचे भितरल्या कोणाची पोत्तींती जातली? जेजून ताका सांगलें, ह्या संवसारांतलीं मनशां दादले बायलां लागीं आनी बायलो दादल्या लागीं लग्न जातात. पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक आनी मेल्ल्यांतली पुनर्जीवनपणाक जीं कोण पुर्ती जातलीं मेळटीत तीं लग्न करून घेनात दिनांत. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. तीं देवदूतां सारकीं आनी पुनर्जीवन जातात. देखून तीं देवाचीं भुरगीं मेलुलीं खरेंच परती जिवंत जातात म्हूण मोइजेसानूच जिरकुटांची खबर सांगता थंय दाखयलां. तर थंय सर्वेस्पराक तो अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटात. देखून मेलेल्यांचो न्हय बोगोर जिव्यांचो देव तो. ताका सगळीं जिवी. शास्त्रांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, गुरुजी, तुवें बरें सांगलें. आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसली विचार करूंक काळीज जायना जालें.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Wakani tuka Krista. मोगाच्या बणी बाबानो, एक सकाळी सगळीच वयर सकल जावन एक वस्तरी म्हजेशी आयली म्हणूंक लागली, फादर म्हजो एक प्रोटेस्टंट फ्रेंड आसा, ताणें म्हाका एक मॅसेज केल्या. मॅसेज अशी, देर इज नो हेल, देर इज नो हेल इफ एन ना. आनी हांवें म्हणलें, घडये तो सारको जायत, कोणें स्वर्ग पडयला आनी कोणें इफेन पडयला. पूण एक क्रिस्तांव जाल्ल्यान इफेन आसा आनी स्वर्ग आसा ही खात्री आमकां जेजू दिता. आनी जेजूचीं उतरां फोट जावन नजो. इफ जीसस assures us that there is heaven, with faith, yes, we Christians have to say there is heaven, for we believe in Jesus. जो जेजूचेर स्वत मानता, जो जेजूचेर बावाट दवरता, ताच्यान केन्नाच म्हणूंक जायना कोण जाणा स्वर्ग आसा ओ इफेन आसा. जेजू सांगता वय तें सोत जावंकूच जाय. जेजू फोट मारून नजो. जे भाशेन ही वस्तरी म्हजेशी आयली, आमी पळयता सादुकी म्हणलेले कांय मनीस यात्नीक आमच्यान म्हणूंक जाता, ते जेजूशी येता. त्या काळाचे यात्नीक जेजूशी येता. सादुकी जावन आसले जे पयले 5 पुस्तकांतल्या आदल्या करारांतले. ताका उतर आसा तोरा. तेच देवाचे उतर म्हणून एके भाशेन सोत मानताले. दुसरे पुस्तक मानून घेनासले. आनी त्याच पासत ह्याच 5 पुस्तकाचो वापर ते करता. आनी जेजूशी येता आनी विचारता, एकलो भाव मेलो, ही वस्तोरी ताचे लागीं लग्न जाली, दुसरोय मेलो, तिसरोय मेलो, 7य मेले. ती आखरेक स्वर्गा राज्यान कोणाची पोतीन कशी लेखतली. इट इज फावंड इन ड्युट्रॉनॉमी 25 verse 5 and onwards. जे ते वापरता ड्युट्रॉनॉमी देवशास्त्र ह्या पुस्तकाच्या 25व्या अभ्यासवरान 5व्या वर्सान फुडें. आनी जेजू काय बरो तांकां जबाब दिता. पवित्र पुस्तकाचोच वापर करून जेजू तांकां सांगता, एक्झोडस 3:6 and 16 वर्सीन म्हणटा, मोइजस जिलकूट लासतालें तेन्ना देव ताका असो आपल्याकूच सांगता, हांव जावन आसा अब्रामाचो देव, हांव जावन आसा जाकोबाचो देव, हांव जावन आसा इजाकाचो देव. जेजू सांगूंक सोदता, हे तर तुमी प्रवादी जे तुमी स्वत मानता ते तर मरून गेले जाल्यार देव ह्या मेल्ल्यांचो उगडास करून आपल्याकूच इंट्रोड्यूस करचो नासलो, आपल्याचीच वळख करून दिवचो नासलो. देव अशें करता सांगूंक ते मेल्या खरें ते परतून जिवंत जाल्या. आनी आयच्या पयल्या वाचपान हेंच आमकां मेळटा. अब्राहाम 2 म्हणटा ओलिव्ह ट्रीज. ओलिव्ह ट्रीज आनी 2 दिवल्यांची खबर करता आनी सांगता दॅट रिफर्स टू एब्राहम आनी मोइजस. थिंगा बेस बरें तुमी आयकलां जाल्यार आसा की म्हणटा, जो कोण ताचो भस्म करता, जो कोण देवाक विंचलोल्यांचो एके भाशेन कितेंय तांचे आड करता जाल्यार देव तांकां
बोगसूचो ना. देव तांकां कास लायतलो, तांचो नाश जातलो. आयज मोगाच्या भयणी बाबानो, किरीत भाशेन आयचो विशय आमकां उगडास करता जेजू जिवंत जेजू. जेजू मेला खरें, जेजू जिवंत जाला. जिजस इज अलायव्ह. आमी आमकांच विचार करची गरज. हांव हें स्वत मानून घेता काय? हांव हें खरेंच ओळखून घेता काय? अरे जेजू जिवंत जाला. एंड इफ सो यू गॉट टू प्रूव. तुमी तुमकांच विचार करचो. देव जिवो आसा ओ देव मेला? म्हज्या कन्या वरवीं हांव दुसऱ्याक दाखोड करता. म्हजें जिवीत हांव जिव्या देवाक बुजता म्हणून दुसऱ्याक सांगता वो ना. दुसरी वस्त मोगाच्या भयणी बाबानो, जेजू जिवंत जाला ही कुशालकायेची खबर हांवें दुसऱ्यांक सांगची गरज. ओय जेजू जिवंत जाला. एक बरोवपी दिनेश डिसूजा आपल्या पुस्तकान अशें म्हणटा, वॉट इज ग्रेट अबाउट क्रिस्टियनिटी? आनी तो जबाब दिता, जीजस गिव्स फोरटेस्ट ऑफ इटर्निटी. हेवन इज अ प्लेस वेर देर इज जॉय एंड पीस. एके भाशेन सांगूंक सोदता, संवसारांतूच आसतना तुज्यान स्वर्ग चाकूंक जाता. तुज्या जिवितान कुशालकाय आसा? तुज्या घराब्यान शांती आसा? ना तर तुज्या जिवितान एके भाशेन कितें तरी उणें आसा. यू हॅव टू वर्क ऑन इट. तुवें एके भाशेन तुज्या जिवितान तुज्या घराब्यान प्रयत्न करचे आसा. ज्या घराब्यान शांती आसा, सवस्काय आसा, थंय आमच्यान म्हणूंक जाता जेजू वस्ती करता. देर इज हेवन. क्वेश्चन टू यू इज देर हेवन इन मी? म्हज्या भितर हो स्वर्ग आसा? हांव दुसऱ्याक एके भाशेन कुशालकायेची संदी जाता वो ना? हाचेर प्रश्न करची गरज. मोगाच्या भयणी बाबानो, आनी आखरेक गरजेची वस्त ती म्हणल्यार स्वर्ग आसा म्हूण सदांच आमच्या मनान घडोवची गरज. जे मेरेन हांव म्हणटा स्वर्ग ना, जे मेरेन हांव म्हणटा इफेन ना, स्वर्ग कोणें पडयला, इफेन कोणें पडयला, हांव जेजू दाखयता तें केन्नाच म्हज्या जिवितान करूंक पावचो ना. अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितान सदांच जेजू जिवंत जाला, जेजू म्हज्या संगाता आसा, जेजू म्हज्या जिवितान मिसवड आसा, जेजू म्हजेर केन्नाच विसर घालिना. आनी जेजूच्या पावलांनी चलून हांवूय एक दीस स्वर्गार चडटलो. हांवूय म्हज्या स्वर्गाराच्यान म्हजेंय तिकाण करतलो. जेजू सांगाता मेजा सोर भोंवतणी हांवूय बसतलो. असलीच इच्छा घडोवन आमची सगली मागणी आनी येवजण्यो जेजूच्याच हातान ह्या मिसा पेटयेन घालुया. ह्या वेळार सगल्यो बी रावया आनी सगल्या बाबार्थान थोड्योच गरजो बापाक उबारया. आमच्या पाप सायबान बिस्मानी आनी सगल्या यादनिकांनी आपल्या शुकुणी जिविता वरवीं पोरजेक जिव्या देवाचे नमुणे जावंक आनी तांचे देखीवंत जिवीत पळोवन जायत्यांनी आपलो भावार्थ तिरावंक बापा लागीं मागुया.
जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. बागेवंत फ्रांसीस सावेराच्या रेलिकाचे दाखोवणे वरवीं जायत्यांचो बावाट जिवाळ जावंक आनी जी तांची रेलिकाचे भोगतीन मागतात तांकां पिकोवणी फावो जावंक आनी देवाच्या मोगाचो खोल अणभव तांकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. भावार्था खातीर जायतीं आमची भावां भयणां सोंसतात आनी दुसरे वाटेन आमच्या धर्माचे वेगवेगळे फांटे जायत आसात. तर जिवा देवाचेर आमचो भावार्थ तिरावंक आनी आमी सगळीं एक जावन पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. वेगवेगळ्या धर्माचो लोक जेन्ना ह्या पवित्र जाग्यार येतलो तांणी शांतीचें वातावरण सांबाळूंक आनी घेतलोल्या अणभवांतल्यान दुसऱ्यांक ती साक्षी दिवंक पावूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. मोगाच्या जेजू तो जिवो आसाय म्हणून सदांच बावार्थान ओडकून घेवंक तुका मानता ते आमच्या जिवितान आमी करूंक तुका मानता ते भाशेन आमचें जिवीत आमी जिवंक तुजेच कृपेन आनी बोडान तूं आमकां बोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हजे बापणेंदाय म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपतवेदार त्या बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्या मोहिमेंत आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बाबा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी गरी भोगती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावो. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नवे. सुरेश भोव तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्पतवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व कड्यान सर्वताय आम तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोर तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचें केलें.
ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रेतो मेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी परसा. स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिनबासता तुज्या सांतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranco sormes podu, surgani sosan polia tuja vojvova, un sorgi tuka zoj zoj, sormes porače navi, jedna taka zoj, un sorgi tuka zoj zoj. बाबा कृष्ण पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणांचे जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनबासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणीं गाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनबासलो. ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची गाल्स. नव्यानी सस्नेक कराराचें हें रगत पातकांचें भुक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें बरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaचं कुटपूर कोटुया. तुझ्या कुर्सारांनी पुनर्जीवन पोला वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बाबा जेजूच्या मरणाचा आनी पुनर्जीवनपणाचा आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनबासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खेर पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची ककळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोत्वेदार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या चाली वरवीं
अदीक आनी अदीक जेजू सोबे आमी जिवाड जावंक जेजूचो आदार आमकां दर एकल्याक मागून घेवया आनी सगल्या बरोबर सांगातान म्हणया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो आज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सुरेस्परा सुरबायटा विघ्नांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोस काय आमकां दी सर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरबशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतेन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकातांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या वाटाचे तेश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियात आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळी संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती म्हज्या आनी तुज्या जिवितान सदांच मिसोड जावंक सोदता ती शेडयेक शोंक आमी फुडें सरतात ती सुकलीं सुपागे सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली बाबा भयणीनो काथोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोम्याव घेवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोम्याव घेवचो कोम्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसची While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। जीविताचे उदक हांवू पिवूचे तानेल्यारू जीविताचो उदक हांवू खावूचे भुकेल्यारू जीविताचे उदक हांवू पिवूचे तानेल्यारू जीविताचो उदक हांवू खावूचे भुकेल्यारू आमचो वतपो तानेला तुका पिवूंक आशेता आमचो वतपो भुकेला तुका खावूंक हांव देता आमचो वतपो तानेला तुका पिवूंक आशेता आमचो वतपो
म्हजेर सोशी आयल्या तो उकेतच उकेचो ना मुझ्या बोजेर बाबा हातील्या केन्ना साका लागची नाका मोरीस म्हजेर सोशी आयल्या तो उकेतच उकेचो ना आमचो वखमो तानेला तुका पिवू आशेता आमचो वखमो उगेला तुका काबू कावनेता आमचो वखमो तानेला तुका पिवू आशेता आमचो वखमो उगेला तुका काबू कावनेता जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. हो थोडो वेळ दोळे आमचे धापून ओगेपणांतल्यान दिनवाशी काळजान ताका आमी वाखाणुया. सगळे आमी उबी रावया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारान आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सगळे आमी बसूया. बाबा भयणीनो, आयची मिसाची भेट समोर उमलोल्या पाद्री जेरोनिमो आफोन्सो ताका आनी सोहो बलिदानांत वांटो घेतलोल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच गायतोल्यांकूय आमचे दिनवास. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर, तशेंच सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कोणी कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पेंडल घातलोलें आसा, थंय वचून तें तुमी करूंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. आयज 12:15 वाजता खेरीत मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. आयज सांजेचे 6:15 मीस सोंपल्या उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद आसतलो. फाल्यां 24 वेर आयतारा भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस, तशेंच क्रिस्त रायाची दोबाची परब आमी समोर उमता. फाल्यांच्या दिसा आनी खेरीत दुसऱ्या भासांनी मिसां जातली ती हे परी: तामील भाशेन सकाळी 11 वाजता, मलयाळम भाशेन दनपारां 12:15 वाजता आनी हिंदी भाशेन 2 वाजता. तशेंच फाल्यांच्या दिसाक CCPI पास्टरल प्लॅन 2024-2033 हाची उदकावणी आमी सांजेच्या 3:30 वरांच्या मिसाचेर करतल्या. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. नोव्हेंबराचे 25 वेर अलेक्झांद्रियाची भाग्यवन कातरिनाची परब आमचे से कॅथेड्रल तिका भेटयलोलें आसा. परबेचे मीस 9:15 वरांचेर हांगासरूच जातलें. तशेंच चोत्राय दोरची 25 वेर नोव्हेंबराचे सकाळी 11 वरांचे मीस आसचें ना. निमाणो आशिर्वाद घेवंक सगळे आमी उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो
तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळी बरोबर. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेच लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटून दिसता देसांनी तूं केलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनंती मागता. सोणेकल्यान आपले खातीर ह्या वेळार मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. तुमचे मोदें कोणी आपकुशेन फुलां भेटोवंक सोदता जाल्यार वा फुलां खातीर फूल नापाकली दिवंक सोदता जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्कार वा कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. तुमच्यो खाजगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो म्हूण आमची विनंती. कोणाकूय सांडलोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काशी वचून ती तुमी दिवंक जाता. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमान वचून रोखडेच कळोवचें. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव दर दिसा सकाळीं 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. नोवेनाच्या पयल्या दिसा तावन सातोड्याच्या दिसांनी सांजेचे 3:30 वरांचेर मीस आमचे आर्च डायोसिजीची खातीं डायोसिजन बॉडीज भेटयतली.